कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट. प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या. की हो सरकाराक आमचे सीझन बसून कळना. गीम आयला म्हळ्यार एप्रिलान इतली जेन्ना गरमी जाता तेन्ना भुरग्यांक उकडपाक ते सोदतात आनी हो सरकार दिल्ली केल्ल्या सिजनाचेर एक पॉलिसी हांगा हाडटा. दिल्लीन एप्रिलान बरें आसता गीम न्ही थंय समर न्ही इन एप्रिल इट्स नॉट समर इन दिल्ली इट्स क्वाइट प्लेजंट देयर समर बिगिन्स इन जून. So I think somebody who blindly tries to follow a pattern. NEP म्हणते कितें? NEP is activity based learning. हाडूंकूच जाय तुका आनी 45 hours is what you are trying to cover up by having this extra days. You could have done it online. Online is an option that they have. हे ऑनलायन कोविडाच्या टायमार केला जाल्यार आजूय तांच्यान करूं येता. पूण पॉयंट असो आहा की तो हो सरकार लोकांक त्रासूच करूंक सोदता. आनीक एक इगो इश्यू करता की आज सेसिलाक फुडें सरला म्हणून आमी एग्री जावचे ना. ओपोजिशनाक कोणें सांगला म्हणून करचे ना. ही जी दादागिरी आहा हो जो मोद आहा हो मोद कसो जिरोवप तो आमकांय खबर ना. आज आमी तांकां जिरोवंक सोदतात पण आमचे कडेन तें सोल्युशन ना. वील हॅव टू कीप अप दीस फायट फॉर द नेक्स्ट 2 years. But in the interim, you have to knock the doors of the court. You have to do everything that is legally possible to fight for your rights. Here, this government, now our honorable MP made a reference of Alfred Rose. I don't think Chief Minister knows Alfred Rose. He just knows Rose, can what other variety of Rose. So, हे परिस्थिती गोंयकार कितें म्हणून उलयतले की जेन्ना आमी जाणटी लोक भायर येवंक सोदनात तेन्ना बीजेपी लोकांक भुरग्यांकूय त्रास दिता. आमी पयर दाखोवन दिले ते भशेन तांणी अक्षय पात्र म्हणून हाडला. बायल्यो ज्यो तांच्यो ओन बायल्यो ज्यो जेवण दिताल्यो तांकांय ती तांचे पोट मारून सोदतात. अशे सगळे तराचे सगळे लेवलाचे सगळे जातीचे गोंयकारांक तांणी त्रास दिल्लो आहा आनी गोंयकारांक ते सोलार मारतात. तांकां पडूनच वचूंक ना. आज सावियो हांगा बोवाळ मारता टॅक्स वाडयल्या म्हणून. ते म्हणटा आमी टॅक्स वाडयतलेच तूं जाता तें करून. तांकां दिसता कितें की ते ब्लायंड भक्त तांचे आहात. हे ब्लायंड भक्त तांकां इलेसांवाक निवडून हाडटले आनी उरिल्ले जे आहात ते डिवायड जावन फुटून वतले आनी हे हाजे पयलीं जाल्लें आहा. आनी हे तांकां एकदां एक दोनदां ते जातकर तांकां दिसता हे सदांच जातलें म्हणून. एवरी डे इज अ संडे अशें तांकां दिसूंक लागता. आज आयतार पूण सो आयचे दिसा म्हाका दिसता आमी एक संकल्प करपाची गरज आहा की 2-3 इश्यूज की सरकाराक कोणें जर सांगला. आतां वेन्सी म्हाका म्हणटा की ताणें मुखेलमंत्र्याक सांगिल्लें म्हणून करून तूं कितें अचीव करूंक सोदता की जेन्ना वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हीट वेव्स बीन टोल्ड बाय द IMD एट दॅट टायम यू वॉन्ट टू हॅरेस द चिल्ड्रन. आतां भुरग्यांक कितले शिकयता तूं 8 ते 11. 11 पेरंट येवन ताका व्हरतलो कसो. पेरंट्स आर ऑल्सो वर्किंग. So working parents can't come to pick up their children. Those children are going to roam somewhere else. आनीक पयलीं जे कितें आज प्रतिमान आनीक कॅप्टन गिर्यातून म्हणला की काण्णां चुन्नां चारां ही आनी कांय उरूंक ना. सगळीं रानां आहा ती उडयली तांणी. सो ते दोंगराचेर चान्नां काण्णां बिण्णां कांय ना. ते म्हणटात तुमी काण्णां बी ऑर्डर करात ब्लिंकिट करात. सो तांकां ते पडून वचूंक ना. तांकां हो आल्फ्रेड रोज कोण तो खबर ना. अशे परिस्थितीन हो सरकाराक कशे भशेन सांगप एक व्हडलो मुवमेंट करून सगळ्या लोकांक इन्वॉल्व करून बरोबर वचून हे सरकाराक बुद्ध शिकोवपाची गरज आहा. ही बुद्ध इतल्या खातीर शिकोवंक जाय कित्याक सरकार सगळ्या तरेच्या लोकांक हॅरेस करता. तुमी म्हणटले फक्त पेरंट्सांकूच न्ही आमच्या असल्या आमदारांक पसून. पयर आमी एक ताणें बील हाडलें GST बील सादें बील ते सेंटराक जाता ते भशेन हांगा ताणें पार्लमेंटान पास केला लोकसभेनूच आनी ताणें म्हणलां की
स्टेट जीएसटी हॅज टू अलायन विथ द सेंटर. म्हळ्यार सेंटराचे बिलाचे जर सेक्शन 12 आहा तेच सेक्शन हांगाय 12 सेम मिनींग आसपाक जाय. हे पयल्या दिसा लोकसभेन पास केला, ते आमी दुसऱ्या दिसा भलतेच पास करतात. आमी पळय भलतेच पास केला. ते चेंज आमी आतां जुलयात पडते हाडटले, ते आमी पॉइंट आउट केले. पॉइंट आउट केल्यार तो ना म्हणटा आमी पास करतलेच म्हणटा. सो ही मेक्स इट अ इगो. ही ताका संवय पडल्या की इगो करप, मिडियाक मॅनेज करप, दुसरी सायड लोकांक आयकूंक दिवप ना. ताजे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी इंडिपेंडंटली हो लढो फुडें व्हरपाची गरज आहा. हातून सगळ्यांचो एकवट जाय. हातून राजकारण काय ना. बीजेपीची बायलां, बीजेपीचे जी पेरंट्स आहात तांकांय तितलोच त्रास जावपाचो आहा, तांची वेकेशन पेड्यार जावपाची आहा. आनी हे एक एक्टिव्हिटी बेस्ड एनईपी जी आहा ती एक्टिव्हिटी बेस्ड एनईपी घरा रावन तुमच्याक करूं येता, ते तो करूंक दिना. आनी ताका जर दिसता की सगळ्यो बायल्यो आनी सगळ्यो तांचे बरोबरच आहा म्हणून तूं एक ओपिनियन पोल कित्याक घेना, भुरग्यां मदीं इलेक्शन कित्याक घेना. लेट द चिल्ड्रन चूज, लेट द चिल्ड्रन चूज ऑफ गोवा चूज वेदर दे वॉन्ट दिस सिस्टम ऑर नॉट. अमेरिकेक आनी जे कोण प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रेसीज आहात थंय अशी मेजर चेंज केन्ना हाडटा तेन्ना स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान जर घेवंक ना जाल्यार तातूंत एक रेफरंडम जावप, एक लेजिस्लेटिव्ह मेकॅनिझम आसता. मदींच जेन्ना तूं चेंज करता तेन्ना लोकांक विचारूंक जाय. तूं लोकांक विचारूंकूय सोदना, तूं लोकां कडेन डिस्कशनूय करूंक सोदना. आमी असेंब्लीन इश्यू काडल्यार तूं उलोवंक दिना जाल्यार ही लोकशाय कसली. प्रश्न पडटा की लोकशाय गोंयांत आसा वा ना. आनी जर लोकशाय ना जाल्यार म्हाका दुसरे भशेन कितें तरी करूंक जाय हांगा. ते म्हणसर जे सगळी दारां खटखटोवपाची गरज आहा म्हळ्यार कोर्टाची आनी कित्याची ती सगळी करूंक जाय, एकवटान करूंक जाय. हे एकवटान तुम्ही फुडें वचचे. यू हॅव टू कीप अप द फायट अँड वी आर विथ यू. आय एम विथ यू. आय जस्ट कम हियर टू शो माय सॉलिडॅरिटी. थँक यू व्हेरी मच. To our South Goa MP, Captain Viriato, the parents who have organized this, and each and every parent present here, media, brothers, sisters, and of course the young kids. सगळ्यांक बरी सांज हांव येता. तुमकां सगळ्यांक प्रतिमा कुटिनोचो माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आतां सांगपाचें म्हणल्यार कितले बरे कविता म्हणल्यो भुरग्यांनी. डोंट मायंड आय एम स्पिकींग इन कोंकणी कित्याक सरकार म्हणटा कोंकणी बरोय, कोंकणी उलोय, कोंकणींतल्यान सरकार कोडय. सो कोंकणी सगळें येता न्ही. वेल आयज वायट दिसता की सरकारान म्हणटा तें सगळ्या लोकांक रस्त्यार हाडले. सगळे डिस्ट्रक्शन जाता पळय तेन्ना लोकांक हाडले. माती जावं दोंगर जावं आमची शेतां सगळे मेगा प्रोजेक्ट, कसिनो, ड्रग्स सगळ्याक रस्त्यार हाडले. पूण आयज वायट दिसता, सेन्सिटीव म्हाका दिसता भुरग्यांक लागून आयज पेरंट्सांक रस्त्यार हाडले. वॉट अ सॅड प्लायट. Honestly, what a sad plight. Now we are here, we have seen young kids reciting poems, speaking. Some of the parents spoke, some of guests spoke here. Well, since I am here on this topic, I would like to say, I clearly remember just 15 or 20 days back, आम्ही 2-3 प्रेसाचेर बायट दिल्लो that this should be scrapped म्हणून. वो आयडिया वॉट एनईपीची हाडटा सरकार हाडूंक सोदता, प्रमोद सावंत, that stop this म्हणून, don't do this nonsense म्हणून. And I'm firm on it and I condemn. Now yesterday it's like giving lollipop. काल ते सांगतात we are starting from 7th. You start on first 7 doesn't make a difference. भुरग्यांक वचपाचेच तुम्ही धाडिल्ले आसा. So it is not a much of difference. आता हांव सांगूंक सोदतां पेरंट्सान मरे प्रमोद सावंत तूं एज्युकेशन मंत्री आयज. You are the education minister. No doubt you are the CM, but education portfolio is with you. Let me tell you, parents who have gathered here, and around 4,000 parents who have given sign marun dilli ha amka naka muni pre-launch school, they chose to put their kids admission त्यांच्या भुरग्यांनी गोवा बोर्डान कित्याक केले त्यांनी? Because of certain criteria, terms, conditions. Of course, apart from if you see there are schools like Manavikas, Vidya Vikas, Kings. जाय जाल्यार तांकां ह्या पेरंट्सांक आनी 4,000 पेरंट्सांक सायन दिल्या पळय तुका, तांकां जाय जाल्यार मानविकास, विद्या विकासान घालूंक जातालें. पयलें म्हणटा थिंगा बापायचो रेट, तूं कांय एम्प्लॉयमेंट दिना, लोकां कडेन इतले पयशे ना ते फीज भरपाक, आनी गोवा बोर्डाचेर खंय तरी लोकांक विश्वास आहा म्हूण. I am 100% here, I am telling you all, 99% who are sitting here as parents, tell me तुम्ही गोवा बोर्डान शिकवनात?
Were you not happy and content with the system which was going on for so many years? अरे प्रमोद सावंत हांगा पोचल्या पळय पेरंट्स जायते जाण हांगा इंजिनियर म्हणून बसलेले आहात, डॉक्टर्स म्हणून बसलेले आहात, टीचर्स म्हणून बसलेले आहात, नर्सीस म्हणून बसलेले आहात, बिझनेसमॅन म्हणून बसलेले आहात, पसारकार म्हणून बसलेले आहात, होम मेकर्स म्हणून बसलेले आहात. कित्याक? बिकॉज दे वर हॅपी विथ आवर गोवा बोर्ड सिस्टम. आमी हॅपी आसली. आमकां 2 युनिट टेस्ट, 2 टर्म एग्जाम जाताली आणि मागीर एप्रील आणि मेयात हॉलिडे पडटाली म्हणून. आता म्हाका सांगू जाय, प्रमोद सावंत तुका कसलो वेद लागला, कसले पिशेपण लागला, तुका डायरेक्टली आता दिल्ली बोर्डाचे हिंगा कॉपी करूंक सोदता. तुका इतलो इंटरेस्ट आसा, तूं वचून बस मरे दिल्ली. वी आर नॉट स्टॉपिंग यू. Nobody is stopping you. If you are interested, you go to Delhi. But don't force us. Don't pressurize our children, our mothers, our parents. Are Pramod Sawant, my straight question to you, the Education Minister of Goa. तू खंयच्या बोर्डार शिकला? तू गोंय बोर्डार शिकूना? तू गोवा बोर्ड शिकून आयज दोतोर जालो मरे. दोतोर जालो आणि तू आयज गोंयचो सीएम जालो. ह्याच गोवा बोर्डान शिकून पर्रीकर एक सीएम होई. He went on becoming pride हे गोंयांत. कितें डिफेन्स मिनिस्टर जालो, तो खंय शिकतालो रे? सावंतवाडी. तो शिकला हिंगाच गोवा बोर्डान. तुझे कितले मंत्री आमदार खंय शिकल्यात रे? अरे वी आर प्राउड ऑफ आवर एज्युकेशन सिस्टम and we are really proud of it and we have no issues. तुका कित्याक पिशे लागला NEP करपाक? तुका इंटरेस्ट आहा, तू हाटली पोटली घे आनी वच तुज्या कोणाक तुका हें कोत्ता पळय, मोटिवेट करता आनी तुज्या फाटी येते. डोंट फोर्स. देर आर मेनी प्रिंसिपल्स, टीचर्स. अरे तू चीत मरे, ते आवयचे चीत. पेरंट्स किड्सां कडेन मागीर येता, कोणे आवयक हात लावना. आवय म्हणटा ती जल्माक भुरग्यांक हाडटा, मागीर तिजो काम स्टार्ट जाता फ्रॉम 5 o'clock in the morning till 11. येस ओ नो? इवन घरकार कितें करता, काम करता, मागीर येता सुसेगाद आवय चाव दी, पायगार वयर बसता, पेपर घेता, टीव्ही पळयता. पूण बायलेचो कितें काम? कंटिन्यू सिस्टम कंटिन्यू करीत आसता ती बाबडी. पयले भुरग्यांक ब्रेकफास्ट दी, टिफीन घाल, स्कुलाचे युनिफॉर्म फेर मार, धाड तांकां, दनपारां जेवण कर, येयली बेगीन बेगीन तांकां चाव दी, सांजचे ट्युशन भुरग्यांक शिकोवपाक बस, मागीर रातचें जेवण कर आनी मागीर सगळें क्लीन कर, आयदनां धू आणि मागीर न्हिदोंक वचून पत्तून 5 उठोवप. अरे मदर्स ऑल्सो वेट या, दे नीड अ डिजर्विंग ब्रेक. हाजे भाशेन सगळे आमगे कलिग्स उलयले. आज आम येयले हिंगा कित्याक? हो चीफ मिनिस्टर गोंयचो, विजयान ऑलरेडी सांगितला, सावंतवाडी सरकार. आणि हे जे गेले आख्खी टीम जी आहा, प्रत्येक एक मिनिस्टर आहा आणि तो मिनिस्टरूय जावं चीफ मिनिस्टर एक डिपार्टमेंटाचो. एमकां आनी काम दोन ना, कित इम्प्लिमेंट करपा जाय ते तांकां समजना. आम जेन्ना असेंब्ली हाडले तेन्ना उलयताय तेन्ना तेकाय म्हणलें हे कित्याक करूं सोदीत तूं? सो तेको आन्सर आसोना. कित्याक तेगे जे सगळी कार्यावळ आहा ती सगळी एसी रुमा बसून तेगेले डायरेक्टर आहाय ते थिंग बसून कोताय. ना तेंगे भुरगीं वचनाय आनी ना कोणा गेले ते भाशेन ते कोणा परिस्थिती कितली इस्कलान. सो आज आम जोरी तर एकठांय जावन मुखार सरपा जाय आनी तांकां फायट दिवपा जाय जाल्यार हेच्या चड लोकांनी आज एकठांय जावन म्हाका दिसता वी हॅव टू क्रिएट दीस मोमेंट सो दॅट आमगेलो वॉयस जो आहा तो गव्हर्मेंटाक कळपाक की आमकां कोणा हे 7 तारखेर ते म्हणटाय ते. आतां हांव विजयाक उलयतालो, 7 तारखेर कॉमेस कोताय, 30 तारखेर काबार कोताय, एक 15 दीस मेळटाय. 8 टी 11:30 3.5 वर जाताय. ते 3.5 मध्ये रिसेस आसतलो, असेंब्ली आसतली, सो एक ओडेज वर आसतली ती. सो चोवपाक गेले जाल्यार ओडेज ते 3 वर म्हळ्यार 30 आवर्स जातले, 30 to 45 आवर्स जातले. 45 आवर्स एक्स्ट्रा भुरग्यांक थिंग गव्हर्मेंट घालून कित व्हड अचीव करतले? व्हॉट इज द पोर्शन दॅट वील बी इम्प्लिमेंटेड NEP वयर काडपाक? आणि हे कॅल्क्युलेशन म्हाका सद्दां मेमोरेंडमाक कोण दाखयलो हा की एक्स्ट्रा आवर्स केले जाल्यार कितें सॉल्व जातलें, कांय जावपाना. सो हिंगा फकत इगो प्रॉब्लम जे भाशेन सांगितला, इगो म्हणजे सेसिलान सावियोन तुम सगल्यांनी आनी आम सगल्यांनी हे मांडिलां. सो तेंक ते आतां इगो जालो हा. आतां हो इगो जरी तरी आमी जरी तेंगेलो बॉयकॉट करपाचो, स्मॅश करपाचो जाल्यार वी हॅव टू मेक अ प्लॅन. एक कोटा वयतले, कोटांत सोन पॅरलली जरी तरी तो टायमा भितर आमकां जरी तर मेळना जाल्यार सगळी कितें जाल्यार एक स्ट्रॅटेजी करपाक रेडी आसतली.
तारखेर तेनो म्हळ्यार जर तरी आमकां कोर्टांतल्यान कितें रिलीफ मेळना जाल्यार 7 तारखेर सगल्यो पीटीए मेंबर्स जोण एकलो आपआपले हे इस्कला भायर प्ले कार्ड्स बोर्ड घेवन भुरग्यांक पावोवपा येता तेन्ना तुम भुरग्यांक पावयाय पूण तुम भायल्यान बोर्ड घेवन उब रावन तुम प्रोटेस्ट करपाचो रेडी I think Cecil and the team, are we for it? In the meantime, we will go to the court and parallelly on the 7th, the entire PTA members of all the schools across Goa, I think we should come out with placards. भुरग्यां इस्कलान धाडाय आणि आम बायलान उब रावपाचे. मुगे कोरमणी इस्कॉल सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस हाय स्कूल मुगे भुरग्यां बरा थिंग मुगे पेरेंट्स बरा हांव उब रावतलो प्लेकार्ड घेवन क्रुजान आपल्यागे इस्कलान रावपा जाता विजयान आपल्यागे कॉन्स्टिट्युन्सीचे इस्कलान रावपा जाता हे भाशेन आम सगळ्यांनी आमगे बोगले इस्कॉल आहा ते आम रावतले ते पेरेंट्स बरा आणि तुम हो मुवमेंट करपाचो रेडी आय थिंक दिस इज वॉट वी विल डू तुम चोयलो आहा 3 वर्स जाली आमी सांगत आसताय आम पॉइंट काडीत आसताय असेंब्लीन पूण 5 वर्सांनी सगळ्यांक टाइम मेळटा हे चेंज करतो जाल्यार आम एकमुखाक उलोयना भरपूर त्रास जाल्ले आहाय एनईपी लागून जाल्ले आहाय आमकां बालरथ बस न्हय आमकां इस्कला जे एडेड स्कूल्स आहाय तेंके जे पयशे मागील जाल्यार ते म्हणटाय आम तुमकां पयशे दिताय तुमगे टिचरी हारी कोताय हे सगळें जर चोवपाक गेले जाल्यार हू इज द बॅकबोन आज जर एड्युकेशना बॅकबोन गोंयचो आहा जाल्यार वीच स्कूल्स आर द बॅकबोन हे आनी सांगपा आन्सर म्हाका गरज ना पूण इस्कॉल चड आहाय आमगे इगोची इस्कॉलां ही सगळ्यांक चड गोंय आहाय आनी हे इस्कॉला रिजल्टाचेर गोंयचे जे एड्युकेशन आहा जे मेरिट मेळटाय म्हाका सदां हेजेर नियाळ करपाची गरज आहा हे आमी सांगत आसताय पूण ते आयकनाय सो आमगे आयकनाय 7 जाणाले जे ऑपोजिशन आहाय तुमगे आयकपा जाय सारखे आनी हे आयकपाक आमी सगळीं एकठांय जावन इन लार्ज नंबर्स वी विल कम आउट वी विल शो देम आमको फोर्स आहा कितलो आनी गरज पडत जाल्यार वी विल चेंज द स्ट्रॅटेजी ऑन द 7th 6 तारखेर राती कडेन सेसील तेंगे टीम तुमकां सांगतली कितें करपा जाय ते 7 तारखेर आनी हे भाशेन इंटरनली एकठांय जावन we will try to make sure that we will fight this government and we will fight this sarkar who is there. Are you all ready for it? Yes, Aman, I am there with you all. We are there. We will make sure we will voice out. We will be with you all standing whenever you all are going to fight against these atrocities that you are doing. But amge burgyank आमी government त्रास जान कोणूय डिहायड्रेट जान पोट पुसान आम रावपा नाय. We will make sure that this academic year does not start in April and it starts from June. Thank you. Thank everyone for coming in and raising the concerns for the people of Goa. कित्याक आमी पळयता की आमचो सरकार जो इलेक्टेड हा लोकां खातीर आमचे कांय आयकना तेका लागून this public meeting is very important and if you can see children have spoken their heart out writing their own poem because they are feeling the heat that they want the summer vacation तेका लागून as Captain Viriato has come in and he's already taking up the issues of NEP in the Lok Sabha. So for here right now, we are requesting him saying that we do not want schools in April. And the reason why is because it's going to be very hot and our schools in Goa, that is the government as well as the government aided schools, are not having proper infrastructure. The main concern is infrastructure. We are standing here, it's around 6 in the evening and we are gaman bolya. So can you imagine the little children, 11 years old, who are called to school at around 8, some of them are called 7:30 in the morning till 11 in the night. And many children will be walking home in the villages. They don't have parents coming to pick them up, so they're walking. So is CM, that is Dr. Pramod Sawant, going to take responsibility if any child dies in the summer vacation, summer schools, that is in the month of April? Will he take that responsibility? And I am warning Dr. Pramod Sawant for one thing. If any child gets affected due to the summer heat, he is going to be held responsible and we will take him to court and we will make sure that he has to resign and be out of the chair. Because his responsibility as the Chief Minister to take care of the people, to listen to the people, and he's got the name Dr. Pramod Sawant before that. He's such a heartless person that he's not listening to the stakeholders. That is the parents, principals, the teachers. We've all objected. Why there is so much of adamant nature of his to impose the 7th April schools in spite of we all enjoying summer vacations of April and May. So we are not going to stop here. As you know that we have holidays till Monday.
On Tuesday, again, we are going to challenge the notification that is put forward by the government, because that's that much of liberty the judge of the High Court has given us, that if we are not happy with the notification, we can challenge it. And we are going to challenge it because we parents have the right to challenge it, and we will not keep quiet and we will fight till the end. The main thing is it's just been dismissed a little, but if you read the High Court order, right down at the bottom it is mentioned that in case if the people who have the writ petitioners are unhappy with the notification, the new notification that is put forward, then we have the full right to do an objection and go back again to court and fight. And we are not going to stop there. As much as Pramod Sawant can blackmail the rest of his departments and whatever school heads he can think, but he can't blackmail the parents. We are going to stand by our children, and we are not talking only about the children in the cities, but the children in the villages. They are the most affected of all, and we are not going to keep quiet because this is Tanashahi, dictatorship, and we do not want dictatorship. We want our democracy, and it's a freedom of speech to express ourselves. बाब विजय सरदेसाय, आमचे सगळे ऑर्गनायझर्स, आमची सगळी भुरग्यांची आवय बापूय, कन्सर्न्ड आवय बापूय, आनी स्पेशली आमचे पळय फ्युचर आसा भुरगीं ती, आनी आमचे मिडियाचे भाव सगळे हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार, येवकार, आनी देव बरी सांज दिवं. खूब दीस जाले हो पळय मुवमेंट चालू जाल्लो आसा गोंयांत. आमी पळयता, आमी काल सेशनांचे म्हणजे आतां परवां पत्त रिज्यूम जातले, एडजर्न जाल्लें आसा फ्रायडे बिकॉज ऑफ दीस 3 days हॉलिडेज. तेन्ना आमी डेली बसून आमी वाचताले, वी वर किपींग ट्रॅक, व्हिडिओ पळयताले. आमचे बाब टोनी बाबाचे आमकां व्हिडिओ सदां येताले. सो तेन्ना हांवें सांगलें जे आमचे बाय प्रतिमान सांगला तें हांव 3 दीस जाले पयलीं कोणा बरोबर बसून थंय सांगतालो की आमी वाडले. जेन्ना हांव जल्मान आसनोरा बार्देस, आनी 6th स्टँडर्ड पासून हांव थंय शिकला इन सेंट क्लेरास. आनी जेन्ना आमकां हॉलिडे पडटाले, म्हाका दिसता आमची फायनल एग्जाम आसताली बाय 1st week of April, लेटेस्ट बाय 10th April आमकां हॉलिडे पडटाली. आनी तेन्ना स्पोर्ट्सांनी नांवां आसतालीं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, आनी फुटबॉलान तेन्ना व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसतालीं ती ऑफ अर्जेंटिना आनी ब्राझील, ताजे फुडले आमकां येनासले. सो आमी आमचो दोंगर आहलो धाटीन म्हणटाले, डेली सकाळी सांजचे हॉलिडेज आनी धाटीन वचप, दोंगर चडून वयर वचप. इट वॉज अ प्लॅटो. आनी आमी मॅची खेळप विथ टीम्स फ्रॉम नेबरिंग विलेजीस. आनी मॅच जाली आमेशीन म्हणून, आनी एक मातसो दोंगरार वयर आशिल्लो आमेशीन. ते आमेशीन आमी भितर सरप, थंय सगळे आंबे, पणस, हय, आनी भिण्णां, काजू, हे सगळे आमकां पळोवंक मेवताले. काडून ते खाताले आमी. आय फील व्हेरी सॉरी की आयज तर आमच्या भुरग्यांक 2 प्रश्न आसा तांचे, आमच्या आवय बापायचे. भुरग्यांक तर आंब्याचेर चडपाक जाय, काजूच्या झाडांचेर चडपाक जाय जाल्यार आमचो सरकार आसा तो झाडांच कापून उडयता. आतां आंबेशेर म्हणटा ती झर हाडली, आमी ते झरीन वेताले, बारीक बारीक नुस्तीं हाडली, पांय आमी बुडोवन थंय बसताले, रिलॅक्सिंग. नाव देर आर बीग टर्म्स, 5-star हॉटेलांनी बी वचत जाल्यार पेडिक्युअर, वॉट एवर यू कॉल इट, बट आमकां नॅचरल आसताले ते. सो आमी हे सगळे एक्सपिरियन्स करून वाडल्या. केन्ना केन्ना पडलेय बी, धोंपरां फुट्टालीं, रोगतां येतालीं. सो दिस इज हाव वी हॅव ग्रोन इन द कंट्री साइड. And 1980 we came to Panji. My father got transferred. He was in government service. In 1980, when I was in 7th, we started missing that life. We are in 2025. आणि ह्या भुरग्याचो फ्युचर कितें?
सदांच सरकार सांगता जावं चीफ मिनिस्टर जे मिनिस्टर जेन्ना दे गो फॉर सम फंक्शन इन स्कूल्स बारीक आयकनासतले तुमी सदांच एक तांचे स्टँडर्ड सेंटेन्स इट कम्स फ्रॉम द माउथ भुरग्यांक फोन यू आर द फ्युचर यू आर द फ्युचर आनी ती भुरगीं बाबडी वाडटात 10th जाली 12th जाली येस वी आर द फ्युचर आनी द फ्युचरूच येना द फ्युचर इज बींग जॅपडायज्ड बाय इल पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. पयले सुवातेर तुमकां शाबासकी दिता कित्याक काल सांजे पासून आमी शुअर नाशिल्ले मिटींग जातली काय ना ती कित्याक इतले प्रमाणान गेम चलताले की कशे भाशेन परमिशन दिवप ना दिवप अशें करून एक तलवार तकलेर धरल्या भाशेन आशिल्ली आनी इतली शॉर्ट नोटिसान इतले संख्येन तुमी हांगा आयल्या हेजेर तुमकां तोखणाय करपाची गरज आसा आनी आयल्या कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हांगा आसात कित्याक तुमकां खबर आसा ह्या म्हयन्याक जेन्ना स्कुलान तुमची भुरगीं वयतली तांकां कितले सुमार त्रास जातले हें तुमकां खबर आसा आनी त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर हांगा येयल्ले आसात. पूण वायट दिसता की गव्हर्मेंटाक हें कळना गव्हर्मेंटाक दिसता की आपूण करता तोच कायदो तेच सारके त्याच्या शिवाय आनी दुसरें आनी कांयच ना तांकां दिसता की ते चिंतता म्हण तुमच्या भुरग्यांचें भरपण आनी त्या खातीर तेमी आतां डिसिजन घेतला की 7 तारखेर 7 एप्रील स्कूल स्टार्ट करपाचें म्हण सांगपा म्हळ्यार हें एकदम वायट दिसता आमकां गव्हर्मेंटान इतलेशें पण हें करपाक इतली हेस्ट करपाची गरज ना. आमच्या स्पिकरान उलयला आमच्या भुरग्यान उलयला पळय सद्या आमी उलोवप डिफरंट पूण जे भुरगीं हांगा येवन आपले हें सांगतात डिफिकल्टी सांगतात ते पळय सद्या गव्हर्मेंटान कन्सिडर करपा जाय. हांव चड वेळ घेना फक्त कित्याक आनी कितलेशे स्पिकर्स आसा जायते जाणांचें उलोवप आसा पूण एक मागता गव्हर्मेंटा थंय मातशें हेस्ट करनाकात आनी हे जे स्कूल 7th एप्रील तुमी स्टार्ट करपा आसा ते मातशें देवा खातीर करनाका एटलीस्ट भुरग्याची चिंतून तुमची भुरगीं कोडे ल्हान आसा व्हडले आसा ते आमकां खबर ना आय मीन टू से गव्हर्मेंटाची जे कोण डिसिजन मेकर्स आसा तांची पूण जे पेरंट्स आपल्या भुरग्यां खातीर हे जे इतली लढाई चल्ली आसा 4000 कितें पेटिशन दिल्या 4000 रायट 4000 पेटिशन्स दिल्या ताकाय बी व्हॅल्यू ना आनी कितें सुमार करपाचें पेरंट्सांनी मागता गव्हर्मेंट आतां एड्युकेशन मिनिस्टर आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आतां इल्लीशी पण एक कॉन्शियस दवर आनी पेरंट्सांचे आनी भुरग्यांचे मागणी आयक सामकी काळजांतल्यान जी मागणी आसा की स्कूल्स 7th एप्रील चालू करचे न्ही पूण नॉर्मल जे आसा ते करून कित्याक तुमचे कडेन सेटअपूय सारकें ना सांगपा फाल्यां सपोज तुमी 11:30 म्हणटा बरें पूण पेरंट्सांकूय कितलें हें जाता सकाळीं 8 पावय परतून 11:30 यो इट इज अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन इवन फॉर पेरंट्स इट्स अ बिग टास्क टू ड्रॉप द चिल्ड्रन कम बॅक टू पिक देम अप एक समजना म्हाका सो मागता चीफ मिनिस्टर थंय एक रिकन्सिडर करचें हें डिसिजन आनी नॉर्मल प्रमाणे टील यू आर सेट अप विथ द एंटायर सिस्टम इन अ प्रॉपर मॅनर टील दॅट टायम आय डोंट थिंक यू शूड स्टार्ट ऑन 7th एप्रील. थँक यू व्हेरी मच. थोडी लिफलेट हांवें येवन वांटलेली थोडे होमवर्क केला हांवें हे लिफलेट वांटले इन दॅट यू पीपल वील नोट इट फ्रॉम 2003 वी हॅव बीन fighting against this stress on the children. Mugelen Chodu, she was just around 13 years. Today she is married and she is off to Bhardesh. But आज देखून Parekara Borek or demand Gailola and it is there in records. That time on till today, 2003 till 2025. अजून हेमकोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर जायना आनी तेरी आसतना these people want to push our children to the wall. This has to stop. I know as somebody said it's late, but then I have a hope. I can hold a straw when I'm drowning मुठ्ठे भाशेन आनी हांव मागता Dr. Pramod Sawantakade, please listen to the voices of even one person if he's in trouble. One person. And we are talking about more than thousands of parents
who come on the streets day in and day out. So please, हो इन्फ्रास्ट्रक्चर पयल कर. तुम्ही बसीची बॉडी बांधिल्या रोत नाही तेका. देर आर नो व्हील्स. तुम्ही एज्युकेशन करू शकताय विदाउट इन्फ्रास्ट्रक्चर. डॅम इट. इन आसलना मुगे गावात गव्हर्नमेंट शाळा आहा. लेट एनीबडी टेल मी दे आर रेडी टू कम इन टू इन्स्पेक्शन. त्या गव्हर्नमेंट शाळांत आज देखून गोरवा, cattle, they come and do their nature's call over there till today. When you cannot hold your own government schools irresponsible, how do you expect here sogli schoolan kesala infrastructure astal kon mak sare. उलयतलो म्हाका जायते आहा कित्याक हांव भुरग्यांक शिकोवन येयला. मायक दिल जाल्यार सोंपेपणी दिना पत्तो. But I want to make it short before, because we have a lot of speakers to speak. But final point, Dr. Pramod Sawant, listen to me. It has been too long you have been pushing projects, mega projects, and job scams and air sogle. In this now you are involving our children. Stop this. Courts can be manipulated. Stop it once and all. STOP. Stop it.